काल एक प्रेस जाली NSUची आणि आमी ती प्रेस पळयली आणि त्या प्रेस पळयल्या उपरांत आमकां अशें दिसलें की खंय तरी त्या प्रेसाक एक रिप्लाय दिवपाक जाय म्हणून आयज आमी ही प्रेस आयोजीत आपयल्ली आसा। काल जेन्ना आमी ती प्रेस पळयली तेन्ना खंय तरी एक NSUचो नॅशनल सेक्रेटरी एरिक स्टीफन म्हणून ते गोंयांत येयल्ले आणि ते थंय गोंयांत येयल्ल्या कारणान ती एक प्रेस तेंच्यांनी घेतलेली आणि ते प्रेस जेन्ना घेतली तेन्ना ते प्रेसेंत तुमी पळयलें आसतलें की तेंच्यांनी खुबशे नाका जाल्लेले आरोप आमच्या गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्रीचेर केल्लेले आसा। हांव ती प्रेस पळयतालो तेन्ना हांवें आयकलां की ते म्हणटा की आमचो गोवा राज्याचो मुख्यमंत्री आसा तो खंय तरी ड्रग पेडलर्स आसा तांकां सपोर्ट करता, खंय तरी कॉलेज कॅम्पसान ड्रग प्रमोट करता, त्या भायर तो खंय तरी जी ड्रग ट्रेड जाता गोंयांत तेजो हेड आसा आणि ह्या जी ड्रग ट्रेड आसा हे आसा तितूनसून कितें तरी तांकां कमिशन येता काय कितें अशे प्रश्न तेंच्यांनी थंय हे केल्लेले आसा। पयले सुवातेर ती प्रेस आसली ती तेंची NSUची प्रेस आसली ती युनिवर्सिटी इलेक्शना रिलेटेड आसली आणि खंय तरी इश्यू वेगळोच हे करून तेंच्यांनी तो ड्रग्स रिलेटेड हे केल्लेले आसा आणि ते जेन्ना थंय उलयताले तेन्ना ते अशें दिसून येताले ते खंय तरी एलिगेशन करता काय कोणाक प्रश्न विचारता तेच कळनासले। जितले प्रश्न विचारलेले त्याच्या फाटल्यान खंय तरी एक क्वेश्चन मार्क आसलो की आमकां खंय तरी जाप जाय की गोवा गोंयचो मुख्यमंत्री ड्रग ट्रेडीन इन्वॉल्व आसा, तो प्रमोट करता, तो सपोर्ट करता आणि लास्ट जेन्ना ते उलयताले तेन्ना ते खंय तरी एक पेपर एड काडून दाखयता आणि ते एडार सांगता की एज कंपेर्ड टू 2021-2022 60% मोर ड्रग्स हे जाला म्हणून गोंयांत। खंय तरी म्हाका दिसता ते मिसगायड करता। तेंचो एक लिडर आसा नॅशनल लेवल तो भारत जोडो जोडो करून सगळे भारत तोडो करून उडयला तेणी आणि हे आता हेंच्यांनी कितें केलां की हेंच्यांनी लोकांक मिसगायड करपाचें ठरयल्लें आसा कित्याक तेंच्या फाटल्यान सध्या पयलीं लोक ना कोण ना आणि ते खंय तरी लोकांक मिसगायड करीत भोंवता। तो एक पेपर तेंच्यांनी असो दाखयला तेजेर 65% मोर ड्रग्स म्हणून। खंय तरी गोंयांत आयज एक असो मुख्यमंत्री आमकां मेळ्ळो आसा तो बरें काम करता, खुबशे ड्रग्स हे आसा तांकां अरेस्ट जाता, आयज खुबसो ड्रग्स सीज जाता, ताका लागून तो 65% ड्रग्स आसा तो सीज केला अशें ती न्यूज आसा ती आणि हे खंय तरी सांगता की ड्रग्स वाडत आसा आणि हे आसा ते आसा। ड्रग्स पयलीं पासून आसा पूण खंय तरी आयज अशें एक सरकार आसा की ते ड्रग्साक हे करता म्हणजे कितल्योश्योच केसी आयज तुमी पळयल्यात की अरेस्ट जाता, सीज करता। आयज NSUन एक बरें काम करूंक जाय आसलें की तेंच्यांनी जे आमचे एंटी नार्कोटीक सेल्स आसा ते आमचे गोवा पुलीस आसा, आमचो गोवाचो मुख्यमंत्री आसा तांकां खंय तरी तेंच्यांनी एप्रिशिएट करपाक जाय आसलें की बरें काम चल्लां तेंच्या लिडरशिपीच्या अंडर। जरी ते एक आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आतां बीजेपी पार्टीचो आसा ताका एप्रिशिएट करूंक शकना, तेजें अभिनंदन करूंक शकना, नाजाल्यार तेंच्यांनी पुलिसांचो तरी करपाचें एंटी नार्कोटीक सेला तेंचो तरी धन्यवाद करपाचो, अभिनंदन करपाचो कित्याक खऱ्यांनीच बरें काम चल्लेलें आसा। खुबशे अरेस्ट जाता, खुबसो ड्रग्स सीज जाता। म्हाका दिसता आयज ह्या प्रेसच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां एक मेसेज दिवंक सोदता की अशे बेजलेस एलिगेशनां जेका काय प्रूफ ना काय हे ना फॅक्ट्स ना काय ते आणि असली एलिगेशनां जेन्ना आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर जाता तेन्ना असली एलिगेशनां आमी हेच्या फुडें खपोवन घेवचे ना आणि हेजी कॉन्सिक्वेन्सीस आहा ती तांकां सगळ्यांक फेस करची पडटली अशी एक शिटकावणी आमी तांकां दिता। अध्यक्षान समीरान सांगल्या प्रमाणे जे पळय बेजलेस एलिगेशन्स आहा ताका काय एविडन्स ना काय प्रूफ ना, म्हाका दिसता असली एलिगेशनां करून खंयच्या तरी दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवन कोणे तरी स्क्रिप्ट बरोवन दिल्या ती स्क्रिप्ट वाचची न्ही, ताचेर पयलीं अभ्यास करचो। गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर एलिगेशन करतना ताच्या जनतेन निवडून दिल्ल्या मेजॉरिटी सरकाराच्या लिडराचेर एलिगेशन करतना म्हाका दिसता विचार करचो। खंयचेय स्टुडंट ऑर्गनायझेशन जे लिंक्ड आसा एका पॉलिटिकल पार्टीक आणि अशें एलिगेशन करतना म्हाका दिसता तांच्याच लिडरांक विचारपाचें की गोंयांत कितले गूड गव्हर्नन्स चल्ला, अशा बऱ्या गूड गव्हर्नन्स चल्लेल्या स्टेटीन येवन तुमच्या स्टेटीन म्हणजे ज्या स्टेटींतल्यान ते आयल्या केरला आसतले म्हाका दिसता थंयचें सिच्युएशन पयलीं पळोवपाची गरज आसा आणि समज तांणी पळोवंक ना जाल्यार आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून आमी तांकां केरला स्टोरी ह्या पिक्चराच्यो जाल्यार तिकेटी काडून दितात आनी मुद्दाम वचून पळोवचें की तुमच्या राज्यांत कितें चल्लां आणि तेन्ना पळोवन थंय पळोवन मागीर तुमी स्टडी करून एलिगेशन करा। तुमचे कडेन प्रूफ आहा पुलिसे कडेन दिया, पुलीस वील इन्व्हेस्टिगेट। तुम्ही ड्रग ट्रेड म्हणटा, कॉलेजींनी ड्रग ट्रेड जाला म्हणटा, मुख्यमंत्री इन्वॉल्ड आहा, बेजलेस एलिगेशन तुमचे कडेन एविडन्स आहा पुलिसे कडेन दिया। आमचे म्हाका दिसता गूड गव्हर्नन्स गोंयांत जे चल्ला भारतीय जनता पार्टी सरकारा अंडर आणि आमचे लिडर जे आमचे युथ लिडर आसा, तळपदार नेता आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे म्हाका दिसता गूड गव्हर्नन्स तांकां पळोवन वचो जाला म्हणून असली स्क्रिप्ट बरोवन दिली। तुम्ही मुद्दाम प्रेस कॉन्फरन्स पळया,
वाचत आसा तो म्हणजे ताका खबरूय ना, नांवूय सारकी प्रोनावन्स करपाक येना. सो पयलीं म्हाका दिसता स्टडी करचें गोंयचें गूड गव्हर्नन्स आनी संविधान सांगल्या भशेन की जें कितें होम डिपार्टमेंटा अंडर पुलिसी अंडर जे धरलेले आसा ताका तुमी कॉंग्रेच्युलेट करप. म्हाका दिसता ही पयली जबाबदारी एज अ सिटीजन जाता आमची. इंडियेचे सिटीजन आसात किंवा खंयच्याय तुमी स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन लिडर आसतले जाल्यार पयली तुमची जबाबदारी आसा की जे बरें काम आसा ताका एप्रिशिएट करप जाता.